कारण घेऊन क्लेफास बाब म्हणतो लास्ट टाइम फुडाकार घेतलेलो पण चांदोरकारा तो त्यानं सांगून ताका शकूना की चांदोरकार भावांक जे सांगता थोडेच लोक 500 लोक येवन ताका ऑब्जेक्शन हाडटाले आणि क्लेफास बाब तांकां सांगूंक शकूना पण आज बरें दिसलें की बाकीचे सोशल वर्कर्स जे काम करून जे हातीन आपणाचे घेतले आणि खंय तरी गिरदोली पंचायतीन हाडून हांव तांकां सांगूंक शकलो आणि पंचायती ग्रामसभेक रजिस्टर मांडून ताका एक्सेप्ट केलें की जो हायट जो आसा विल बी मेंटेन ऑफ 2.80 with both the sides footpath of 0.60 or 0.70 आणि टोटल विथ ऑफ द अंडरपास विल बी 5.5 मिटर्स आणि ओव्हरब्रिजूय त्यांनी ओके म्हटला थिंगा पण हिंगा कितें आसतलें की कंटेन्शन जालें की पावसान उदक भरलें जाल्यार तेंचे 3 मिटर आसले ते ऑलरेडी 20 सेंटीमिटर्स देवयला लोकां आमी दोनूय सायडीन हायट वयर काडटली 0.70 म्हणजे हिंगा जर बुट्टी येयली जाल्यार आख्खी गांवांक बुट्टी येतली अंडरपासाक बुट्टी येवचें ना आणि लोकांक सुशेगाद ते भितर चलोन वचपाक मेळटले हो विशय आमी केला रेल्वे कडेन हांव फॉलोअप करून क्लेफास बाब आमचे बाकीचे जे आमचे हेल्पर आमचे हेल्प करता त्या वाठारांत तांकां घेवन फॉलोअप करून बेगीन ते बेगीन अंडरपास हांवें लोकांक प्रॉमीस केला विदीन द नेक्स्ट 2 इयर्स म्हणजे हांव आतां 3 वर्सां 4 म्हयने म्हणजे एक टेन्युअर उरलेलो आसा ऑफिशियली आतां अनऑफिशियली आनी कितें जाता म्हाका खबर ना पूण ऑफिशियली 3 वर्सां 4 म्हयने उरला तसो क्लेफास बाबाचो उरला ताका अंडरपास आमी करतले आनी अंडरपास करून परतून हांवें क्लेफास बाबाक सांगलां आनी रिजनलाकूय सांगलां की कुर्तोरी जे लागता ओव्हरब्रीज थिंगाय आमकां व्हरोन थिंगा हांव लोकांक एक्सप्लेन करतलो ओव्हरब्रिजूय जाय आनी आज लोकांक रस्ते हिंगाच्यान थिंगा वचपाक जाय हे लोक आमचे कुचड्यार येता कुचड्या वयले लोक हे सायडीन येता सो इट इज अ कनेक्टिविटी आमी जर बारीक बारीक गोश्टी घेवन बसले जाल्यार डेव्हलपमेंट जावचें ना हांवें ऑलरेडी म्हाका हांवें प्रॉमीस केला आय एम व्हेरी हॅपी दॅट पीपल ऑफ ग्रुजोली हॅव रिस्पेक्टेड अस द पंचायत बॉडी हॅव रिस्पेक्टेड अस अंडरस्टूड वॉट इट इज अँड दे हॅव गिवन द गो हेड आय ऑल्सो एक्सेप्ट द सेम थिंग हांव काल न्यू सरपंच चांदोरचो जो जाला तेकडे उलयला की अशें करनाका गांवांत तुमी त्रास करता पयर तो रस्तो हांव यूज करता रस्ते येदे येदे हड्डे पडलेले ते लोक थिंगा थोडेशे 6 जाण 7 जाण ते रस्ते करपाक दिना पूण दाखयता की आख्खो गांवांक नाका पूण आनी मागीर खंयचे पॉलिटिकल प्रेशर वा पॉलिटिकल पार्टी थंय कॉमेंट करता की आमकां लागून जालें म्हूण पळय गोंय आमचें पॉलिटिक्स सोडून दी लोकांक त्रास जावपा येना मागीर हांवें मागीर कोणा तरी सांगून आमचे सोशल वर्कर ताका सांगून तेजे क्लेफासाक सांगून आमी तो परतून हॉटमिक्स केला हॉटमिक्स करपाचो आतां रस्तो केला जे 4 लेन नाका आमी केन्ना 4 लेन कर म्हणना 4 लेनी म्हणजे स्टेट हायवे आमी केन्ना सांगूना कर म्हण आमी सांगलां की बेसीक एम्युनिटी जी आतां आसा ती मेंटेन करपाक जाय इवन रेल्वे ओव्हरब्रिज जो आमी प्रपोज केला इट इज 2 लेन नॉट 4 लेन पूण हुंच्या हुंय दिशाभूल करपाक म्हणजे लोकांक कन्फ्यूज करता ते थोडे गांवचे 7-8 जाण चांदोरचे आनी जे गांवांत डेव्हलपमेंट जावपाक जाय ते बंद करता हांव क्लेफास बाबाक रिक्वेस्ट करता पयलीं गांवां जाय ते म्हाकाय जाय म्हणटा क्लेफास बाब गांवां आख्खे लोकां म्हाका हांवूय गांवां लोकां म्हाका येवन संपर्क लोक म्हाकाय सांगता की आमकां थंय ओव्हरब्रिज जाता लोकांक त्रास जाता भुरग्यांक त्रास जाता ते सगळे सांगता पूण क्लेफास बाब सांगता गांवां जाय ते लोकांक जाय अरे गांवां जे जाय जे 5 जाणां नाका कित्याक तेणी एन्क्रोचमेंट केल्लो आहा रस्त्याचेर तो रस्तो जो PWDन एक्वायर केल्लो आहा थिंगा जे कोण ते हांव नांव घेना तुमकां लोकांक खबर आहा 4-5 जाणांनी एन्क्रोचमेंट केल्लो आहा म्हूण ते आपणाचें घर मोडटले म्हूण ते लोकांक त्रास करतात ते क्लेफास बाबाक करपाक जाय आसलें हांव क्लेफास बाबा तोंडार सांगता पूण क्लेफास बाब मे बी सडतोडीत ना हांव सडतोडीत उलोवपी आनी लोकांचे जे प्रॉब्लम आहा ते सॉल्व करपाक आमी आमदार आनी मंत्री जाल्ले आहा लोकांक त्रास करपाचे ना पूण लोकांक जर घरां जर तेजेर बांदलेलीं आहा ते ऑटोमॅटिकली लोकांचे पयशे ते घरां मोडटले मागीर हे 5-6 जाण आपणाची घरां वयतली आनी वयतले म्हूण ब्लॉक करता हांव रिक्वेस्ट करता हेका कित्याक आतां म्हाका कळ्ळें म्हाका खबर नासलें चांदोर वचपाची गरज नासली हे आख्खो भाग आतां इगोर जिखून ती आमी चांदोर म्हणटा ती गिरदोली पंचायत हे गिरदोली पंचायत जेन्ना एनओसी जाता चांदोर वचपाची म्हाका गरज ना हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी इश्यूर करता विदीन द नेक्स्ट 2 इयर्स अंडरपास जातलो आनी ओव्हरब्रिजीस जातलो विथ द हेल्प ऑफ कुर्तोरी पीपल विथ द हेल्प ऑफ रेजिनाल्ड आनी क्लेफास बाब टू ब्रिंग प्रॉपर सोल्युशन टू दीस प्रॉब्लम वीच इज एक्झिस्टिंग फॉर लास्ट सो मेनी इयर्स एवरी पॉलिटिशियन प्रॉमिसीस दॅट नोबडी डिलिव्हर्स अशें म्हाका म्हणपाक जाय पयरूय आमी लायटीचे प्रॉब्लम हांगाय सांगला कुंकोली लायटीचे प्रॉब्लम आहले कुंकोली लायटीचे प्रॉब्लम हांव घेवन बसलो नाल्यार म्हजे पयलीं आमदार कितले आनी मिनिस्टर जाल्ले जोरी तरी क्लेफास बाबान सांगलें आमकां सोशल वर्करांनी सांगलें थोडे विजयान सांगलें पूण अल्टिमेटली काम आमकां करपाक जाय आमदार आसा तो म्हज्या फाटल्यान लागून आमी सगळ्यांनी मेळून ते वाठाराचे प्रॉब्लम सॉल्व केल्ले आसा तशेंच गिरदोली आतां तें सांगलां हांव पर्सनली मॉनिटर करून गिरदोलीचो बागेचो प्रॉब्लम आसा तोय सॉल्व करतलो पूण लोकांचें कॉपरेशन जाय नाल्यार पोल घालपाक ट्रान्सफॉर्मर घालपाक हांगा दिना म्हाका कशें जातलें म्हागेलो काय जागो ना हिंगा हांवें काय विकतो घेवना सो लोकांच्या जाग्या भितर करूंक पडटलें सो आय एक्सपेक्ट ऑल कॉपरेशन 1 करोड घेतली तरी टेंडर पास केला हे टेंडरान पास जालो पळय 8 crores जो आसा पळय इट इज पिपल्स मनी गव्हर्मेंट म्हणल्यार पिपल्स मनी
जेन्ना म्हाका हांव जेन्ना आमदार आशिल्लो हांवें जे पेपर कटींग जे न्यूज पेपर तुमी हाडटा ते न्यूज पेपर पत्रकार येता एसेंब्लीनी प्रॉब्लम रेज केल्ले तो जो सगळे इशू आसा आमी ते हांव वाचता आनी तेजेर सोल्युशन काडटा आनी हो इशू जो पेंडींग आशिल्लो खूब दिसाक हांवें ती फायल सोडून काडून क्लेफास बाबान म्हाका फोन केल्लो विजयान फोन केल्लो पूण अल्टिमेटली एमएलए तो एमएलएच न्ही तो सांगता म्हण आमी काम करूंक पडटा सो हें करता तेन्ना हे सगळी फायली सोदून काडल्यो आनी मागीर ताका प्रोपोजिशन सगळ्यान फास्ट ट्रॅकार घातलें आनी थिंगा मागीर टेंडर काडलो आनी एक्झिक्युशन आतां थोड्या दिसांनी जातलें खूब जे जाण जे आसा ते गांवचे लोक जे म्हाका सांगता आनी तशें क्लेफास बाब सांगता हांव क्लेफास बाबाक रिक्वेस्ट करता की गांवांत जेन्ना डेव्हलपमेंट करता तेजें ऑपोजिशन आसतलेंच पूण डेव्हलपमेंट जेन्ना आसता हे गांवचे हिताक लागून करपाक जाय आनी जो टेंडर काडला तो म्हाका अंडरस्टँड जावन लोकांचे प्रॉब्लेम जे पत्रकार भाव आमचे आहा भयणी आहा ते पोतून न्यूजपेपर हाडटा ते हांव कटींग करता आनी तेजेर सोल्युशन करपाक प्रयत्न करता तितून हो एक प्रॉब्लम आशिल्लो ताका सोल्युशन हांवें काडला विथ द हेल्प ऑफ क्लेफास बाब मे बी विजयानूय सांगलें आतां नो प्रॉब्लम पूण अल्टिमेटली लोकांक लागून आमी केल्लें आहा एमएलए क्लेफास आहा तेचे सोशल वर्कर आहा तांकां लागून आमी केल्लें आहा युरी हा म्हाका फोन नंबरूय ना आनी युरीचो नंबरूय ना बाबा जोकीचो नंबर ना तहसीलाचो हा How do they take credit when we have a MLA there? हांवें मोर्चा घालून कुंकोळे मोर्चा काडून ते सर It is very- हांवें बंद केली थिंगा आख्या 1000 लोकांक घेवन जेन्ना ह्या कामां लागून आनी जेन्ना तें काम थिंग चालू टेंडर तीन मोठे टेंडर नोटीस घाल म्हणटरी आमी मोर्चा बंद केली आख्या गोंयची लोकां खबर आसा कुंकोळकारां आनी जेन्ना टेंडर काडून एक्सपेंडिचर सँक्शन हांवें आमच्या मिनिस्टराक फोन केलो बाबू कोळ्ळेकाराक घेवन कौन्सिलराक घेवन आमी मायकला बरें गेले फायनान्स सेक्रेटरी बरें आनी तेणें ऑर्डर आमकां दिली एक्सपेंडिचर सँक्शन पास जालें म्हणून आनी आतां ऑर्डर मेळटली आनी हो युरी जोकींग एन प्रेस कॉन्फरन्स घेता आपूण पास कोणार विथ द हेल्प ऑफ सीएम तितून हें येना हांवें 2-3 फावटी असेंब्ली गायलें आनी प्रश्न थिंग हिसाब सो एनी हाव सगळे लोक जाणे लोक कुंकोळकार पिशनो आनी सगळे लोक पिशनो ते कोण घेता कितें आसा बरें आसा जातलें आयज आयचे मिटिंगेक जो हांव थँकफूल म्हणटा आमगेले पावर मिनिस्टराक निलेश काब्राराक तेणें लोकांचे सेंटिमेंट आयकून घेयले आनी जो ब्रीज इतके वर्सांचो ऑल मिनिस्टर जावन गेले सेंट्रलार पासून आमगेलो गव्हर्मेंट आसलो तेदो काँग्रेस तेदो केलो 10 वर्सां कोणेच तेन्ना मिनिस्टर घेवपाक जालो तेदो केलो ना पूण आयचे जेन्ना हांव एमएलए जावन आमी हें गेलो आनी तेणें तेगेले हेल्पान आज आमकां 2.8 हायट आमकां ब्रीज आनी 5.5 मिटर वीथ हो आमगे एप्रूव केलो आज आनी हांव जेरून हांव मागोता तेन्ना 2 वर्स फुडें पूण 1 वर्सा भितर आमी करची म्हूण मुगे मागणी आसतली आनी तेच भाशेन ही इलेक्ट्रिसिटी जो आमच्या गिरदोल्या हितून प्रॉब्लेम जाता तोवूय सॉल्व करता म्हूण आमकां सरान सांगलां मिनिस्टरान आनी आमगे फारोडा जी 2 कडेन लायट वयताली ती सेपरेट आमकां तेणें रोखडी आमकां हें करून शेड्यूल सब स्टेशन आसा तेसून दिल्या इन केस नेसाय फेल जाली आमकां ते सायडीचो लायट मेळटली सो तेव्हा हांव देव बरें कर म्हणटा आनी आयची सगळी मिटींग सक्सेस जाली आनी मिनिस्टर आमकां जरूर हें करतलो आनी हाल्या जो कॉन्ट्रोवर्शियल आमगेलो एसएजी रोड आसलो तो हो कोटा रोड म्हणटा तो हांव हाल्यां 8:30 वरांचेर हॉटमील घातलो सगळ्या प्रेसान येवचें सगळ्या लोकांनी येवचें तो हाल्यां हॉटमील घालून क्लियर करतलो Within this term of 5 states that boundaries are going to be increased. No, see what has happened. See, if you go to the bill, you find a lot of columns. Now also I am going to increase one more column of street public lighting. But there is a column of FPCCA charges. What is FPPCA charges? It is a fuel power consumption charge which varies every time when people shout. So that charge varies. Now what has happened? What you are saying is a Supreme Court decision on Gujarat government. It has not been communicated to our government yet, and we are not aware of that. But if it is being done, if it is going to be increased, we will see what it is. If required, we will re-appeal against the Supreme Court's order in the higher bench and try to see if it is reasonable. Because see, living expectations are going up. People's salaries, when I remember when I was young, my mother was drawing in 1974 a salary of 2,000 rupees as a teacher, 200 rupees as a teacher. Today, the same teacher, when they are joining, they are drawing 45,000 rupees salary. So there is a difference in living standard. Value of rupee has gone down. So it is in proportion to that. Then I will have to come to the people again and tell them. But if it is disproportion, then I will of course fight.